हालीं गोंयांत गांजा खूब पिकूंक लागला आनी ताजो एग्जाम्पल आमकां आतां दोळ्या मुखार दिसून येता। हांव कितें उलोवचे पयलीं हो व्हिडिओ तुमी पळोवन घ्या। बीजेपीचे ऑफिस रेडी जावच्या पयलीं म्हणून आशिल्लें हांवें म्हटिल्लें की बीजेपीचे इनॉग्रेशन जावच्या पयलीं काँग्रेसीचे नवें ऑफिस करता म्हणून। आतां कितें करया तें ताच्या पयलींच काडलं ना रे। पूण तुमी प्रोसेस बी कितें स्टार्ट केल्लें? प्रोसेस आसा ते रेडी, पयशे दिवपाक फक्त। म्हणजे प्लॉट तुमी जागो बी पळोवन दवरला? रेडी आहा, म्हणजे फाल्यां पयशे दिल्यार परवा वचपा आता। केन्ना ते बीजेपीचे हें केन्ना 6 तारखेक। आज कितें 20-21 अजुनूय आहा 15 ना, कित्याक तो 4.5 वर्सां प्रेसिडेंट आसलो, ताजो चड आयडिया ताका आसतली, म्हाका तितलें ताचेर इन्फॉर्मेशन ना। पण आमचे ऑफिसाचे बद्दल जें कितें आसा तें जशें जशें ताचेर डिसिजन जाता, फुडें स्टेप्स जाता, वी वील डेफिनेटली इनवॉल्व। पण काँग्रेसीन आपा लिवपाचें कांय नासता रे, आनी अशें हे बट वयले ते बटार करपाचें आमकां सवय। बट तुमी करतले फंड प्रोवायड करतले ताका, समज तुमकां आतां ऑफिस जाय जाल्यार इलेक्शनूय लागीं पावता, सो ह्या ऑफिसान काय तुमी हें करचें? हांव खंयचो फंड दितलो तुका? काँग्रेस पार्टी करतली मरे, पार्टी जाय जाय तेन्ना करता। आमच्या पार्टीन 70 वर्सां 70 आसा म्हणल्यार बीजेपीन लुटला तशें केन्ना लुटूंक ना न्ही रे। तांचे कडेन फंड आहा तितलो आमचे कडेन फंड ना न्ही तसो। पण जातलो, आमी कशें तरी मॅनेज करतले, फुडें येता तसो टायम जाता तसो। आतां तुमी 2 व्हिडिओज पळयले। पयल्या व्हिडिओन आदलो GPCC प्रेसिडेंट अमित पाटकर म्हणटा काँग्रेसची नवी ऑफिस रेडी आसा आनी फक्त पयशे दिवपाक जाय आनी ऑफिसाचें इनॉग्रेशन रोखडेंच म्हणल्यार फाल्यां सुद्दां करूं येता। तर दुसऱ्या व्हिडिओन GPCC वर्किंग प्रेसिडेंट सुनील कौठरकर म्हणटा की ताका ऑफिसा बद्दल कांयच खबर ना। सुनील कौठणकरच न्हू तर काँग्रेसच्या खंयच्याच पदाधिकाऱ्याक खबर ना की काँग्रेसची ऑफिस आसा, की केन्ना बांदली गेली आनी केन्ना घेतली, केन्ना फर्निशींग केलें, कोणाक कांयच खबर ना। जाल्यार ही ऑफिस फाल्यां कशी इनॉग्रेट करूं येता हो प्रश्न सगळ्यांचेर पडला। आतां अशें दिसून येता की अमित पाटकर एकलोच काँग्रेस चलयतालो काय? दुसरो प्रश्न असो की तो काँग्रेस पार्टी चलयतालो की प्रायवेट लिमिटेड कंपनी? आमकां दिसता BJPचे नवे ऑफिस पळोवन ताका दिसोंक लागला की काँग्रेसची नवी ऑफिस आसची। बरी गजाल, ऑफिस सगळ्यांची आसची, पूण ताच्या खातीर काम करचें पडटा। अशेंच न्ही की एक दीस उबे रावले आनी म्हटलें की आमची ऑफिस रेडी आहा आनी इनॉग्रेशन फाल्यांच करुया। जेन्ना अमित पाटकरान आमकां म्हटलें की ही ऑफिस रेडी आहा आनी फाल्यांच इनॉग्रेट करूं येता, प्रश्न असो पडलो की हो सूर बीन मारून येयला काय? आमचे गोंयचे लोक खूब म्हणटात अरे खंयच्यान सूर मारून, तुमकांय दिसलें न्हय? प्रश्न असो आसा की अमित पाटकरान हो जागो तरी घेतलो केन्ना? ताणें म्हटलें की सांतिनेज पणजी सेंट्रलान ताणें ऑफिस घेतल्या। ताणें जागो घेतलो केन्ना आनी बांदलें केन्ना आनी ताची खबर कोणाकूच खबर ना, अशें जावं येता? फाटल्या 4-5 वर्सां अमित पाटकरान GPCC प्रेसिडेंट म्हणून केलें तरी कितें? आमकां सगळ्यांक खबर आहा फाटले काँग्रेसीन जितली वाट लागल्या तिला फाटल्या 4-5 वर्सांनीच लागल्या। कारण तो स्वता एकटोच सगळें काम करून वतालो। ताणें काँग्रेसी भितर डिविजन करून हाडलें, तांची एक वर्टिकल स्प्लीट जालो। आतां प्रश्न असो आसा की 4.5 वर्सां त्याच पोन्ने बिल्डिंगेन काँग्रेसीचें ऑफिस आसा, जी ऑलमोस्ट 40-50 वर्सां आसा, 14,000 भाडें फारीक करता आनी जेन्ना तो प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना कित्याक ताका दिसूंक ना? ताकाच न्हू, केन्नाच कोणाक दिसलें ना काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटी मेंबर किंवा दुसरे पदाधिकारी की आमी आमची नवीन ऑफिस बांदची, फक्त आमी लोकांक लुटूंक ना अशें म्हटल्यार जावचें ना। काँग्रेसीन इतलेशेच मंत्री जाले, मुख्यमंत्री जाले, तेंच्यांनी केन्नाच पार्टेचें चिंतलें ना की पार्टेची ऑफिस आसची। लुटूंक ना जेन्ना आमी अशें म्हणटात, एक हिंदीन म्हणा ये कुछ हजम नहीं हुआ तशें दिसूंक येता। तुमकां कितें दिसता हें आमकां कमेंट करून सांगात। गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।